वाड्यानी भरून काळजामची तुजी थंय उबारून तुका वचून तुका व्हरून गायता एकाच काणया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा गुरुपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा गुरुपे सागोरा. मगळ भावनो भयणीनो देव दीस दिवन तुमकां समेस्त तांक सांजुदाचें पुनशेत पक्षे केरेत ह्या हांगासर जावच्या ह्या मिसाक नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां स्वागत मागता. कोरोना पिडेच्या लॉकडावना निमती पोंतळां बंद आसात ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सर्व फिरगस कुटुंबा खातीर सर्व सांजुदाच्या भक्तीका खातीर परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी खातीर सर्व कश्टतेल्यां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर विविध नसता कश्टां वळख जाल्ल्यां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता. प्रतिरितीन अर्ग आनी ते सांव पासून मीस पेटयता फॉबी आनी जेस्सी मेंडोन सादो कातार देवादीन सिसिलिया पिरेराच्या आत्म्या मीस दिता कुटुंबाचे संदेश सुरत घाल. देवादीन तेरेजा सिक्वेराच्या पयल्या वर्साच्या मरणा उडास कडून वर्साचे मीस दिता मॉली एंड्री आनी विल्फी सिक्वेर आनी गुठाम मोडीगेरे. अर्गासन बटयता रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी गुठाम पवित्र काळचा वडो पक्षिगेरे. देवदीन जोसेफ फेर्नांडीस आत्म्या मीस दिता रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी गुठाम पवित्र काळचा वडो पक्षिगेरे. ह्या सर्विरेद्या बसोत मागे आमा संबेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयलां उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सर्व सांजुदाच्या भक्तिकानो सोमयाचेर विस्वास दवरता तो संपूर्ण रितीन गुण जाता. कसलेच बांदपास ताका आसनांत संपूर्ण सुडका ताका मेळटा. पूण हें बरेंपण पळोवचें बरेंपण अनुभव करचें बरें मनीस आमी जावंक जाय. आमी स्वार्थी जावंक नजो आमी मस्त्री जावंक नजो आमी कपटी जावंक नजो म्हणलें सत्य देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां दिता. जेजू आज थोडे देंवसरांक देंवडयता बांदपासांत आसलेल्यांक विविधतेच्या बांदपासांच्या त्या पासांक रेवड घाल्लेल्यांक जेजू आज सुडका दिताना थोडे मोसोर पावतात थोडे शीण उसरतात थोडे जेजूचेर अपराध मांडटात. तसले कपटी नापसंदाचे मनीस आमी जावंक नजो म्हणल्यार सत्य देवाचें उतर आमकां दिता. आमी उदार मनीस जावंक जाय संतोश भरीत मनीस आमी जावंक जाय. बरें जाल्लें पळयतना संतोश भोगचे मनीस आमी जावंकूच आमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया. काळजांत हांव दूख धर्म बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमया काकुळकर सोमया काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय.
सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळकर आणि आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इरद्यां खातीर मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदोतो बगे उजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोबो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबातान मानून घेवन तुका वळखूंक फोबो कर आनी अशा केप्रेतमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगा साकरणेंक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जाब्बोक न्हंय उतरलो. तांकां ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपलें सगळें धनदिरवें पलतडी पावयलें आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडटा पर्यंत ताजे कडेन ताणें लढाई केली. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताज्या पेंगटाची कीळ सुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वसूंक सोड. दीस उदेंवन आयलो पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वसूंक सोडचो ना. तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडां तुजें नांव जाकोब न्हय बगर इस्रायल, कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैतेवंत जालाय. जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग. पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय. उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. जाकोबान म्हळें, हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. देखून ताणें त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनुएल सोडून वेताना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंगटाक लागून पांय कुंटीत तो समकलो. हेच पासत इस्रायलितां आज पर्यंत पेंगटाच्या संदा वयलें मांस खायनात, कित्याक त्या संदाचेर जाकोबाक मार घाल्लो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतपणान सलो हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस्वरा. नितीवंतपणान सलो हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस्वरा. कांदी सर्वेस्परा नितीवंतांच्या उल्या चीत दिवन आय हांव मारतां ती बो. उगड तुजे कान मुजे विणवणे म्हज्या वंटांचेर ना कसलेंच कपट. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस्वरा. तुजे तावन येवं म्हज्या न्यायाचें तीर. तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावं सतनी. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर. रातीचे पर्यंताच्या तपासणी करून ये. सूक्ष्मायेन म्हजी परिक्षा कर. म्हजे थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना.
नीती बोनपणान सोलून हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस पोरा आपले हांव तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दी देवा म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक दाखय तुजी विचित्र कार्यां दुस्मानांतान पळोवन तुजो आसरो सोदतल्यान तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय नीती बोनपणान सोलून हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस पोरा नीती बोनपणान सोलून हांव तुजे मुखामोळ देतलो सर्वेस पोरा हालेलुया गावया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नांवां होगडी कुसार्या हालेलुया गावया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नांवां होगडी कुसार्या हंस बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्या वळखता आनी ती म्हाका वळखता हालेलुया गावया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नांवां होगडी कुसार्या हालेलुया गावया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नांवां होगडी कुसार्या सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देवसार गेल्या एक मोन्याक ताचे जडशी आडनायले देवसाराक ताणें धांवडयतस मोनो उलोवंक लागलो लोक सगळो विस्मीस जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना पूण फरीजीव म्हणूंक लागले देवसाराच्या मुखेल्यांच्या बळान तो देवसार धांवडयता अशें जेजू देवाच्या सिनोगोगांनी शिकयत देवाच्या राज्याची बरी खबर पसरीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी नेळ्यांनी भोंवतालो लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कन्नवळ्यान भरलें कित्याक गवडी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजूड उरले देखून जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो पिकावळ तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्तची म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकानो जेजूचें काळीज कनवळ्यान भरलें म्हूण तायची सुवार्ता कित्याक कनवळ्यान भरलें जेजूचें काळीज कित्याक म्हळ्यार जेजू पळयता त्या काळार लोकांनी कश्टोवचें विविध रितींनी लोक जेजूच्या काळार कश्टो नासलो प्रति रितीन 3 तरार एक राजकीय रितीन लोक कश्टो नासलो कित्याक म्हळ्यार तांकां इस्रायलाक जेजूच्या काळार तांकां तांचोच म्हणलो स्वंत देश नातुल्लो तांकां तांचोच म्हणलो स्वंत राय नातुल्लो तांकां तांचोच म्हणलो स्वंत सरकार नातुल्लो रोमीच्या चक्रवर्तीच्या गुलामपणान ती आसली आनी अशें आसतना तांणी रोमी चक्रवर्तीचे कायदे पाळोवंक आशिल्ले पंत पिलाताकाल हुकूम चलता आसतना ती पाळोवंक आशिल्ली आनी थंयसर आशिल्ल्या तांच्या रायांक हेरोदेकी तांणी
मान दिवंक आसुल्लो गौरव दिवंक आसुल्लो आनी अशें थंयसर थोडे मतांधी जुदेव देशभक्त म्हणटात ते कितें करताले ते चक्रवर्तीक विरोध आसताले चक्रवर्तीक तिरवो दिनोचो चक्रवर्तीचे टॅक्स भरनोचो चक्रवर्तीचें उतर आयकूंक नजो म्हणल्यार त्या दृश्टेन लोकांक आपल्या जुदेव लोकांक ओत्तड ते घालताले लोक कन्फ्युजनार आसुल्लो कोणाचें आयकुचें कोणाचें सोडचें म्हूण तांकां कळीत नासलें एका रितीची विशेश कश्ट तांकां आसले आर्थीक रितीनी लोक थंयसर जेजूच्या काळार कश्ट नासलो मस्त दुबळीकाय आसले लागीं जायतें आसलें नातलें लागीं कांयच नासलें थंयसर विविध रितीचे समस्या आसले लोकांक लोक सामाजीक रितीन कश्ट नासलो सामाजीक रितीन कश्ट आसलो कितें म्हळ्यार त्या काळार मरेकार थोड्यो पिडा आसली जावं पुरो कोडाची पिडा लागलेल्या मनशांक त्या कुटुंबांतल्यान भायर घालताले घरांतल्यान भायर घालताले समाजांतल्यान भायर घालताले तांणी हातांत तट्टें एक बेत आनी एक कांपीण घेवन भोवजें आसलें कांय तरी मार्गादेगेर घाल्लें खाण तांणी खायचें आसलें तांकां सोंत घरा वचूंक नासलें कुटुंबाचो मोग अनुभव करूंक नासलो आनी आपल्या दायजी गोत्रा मदें वचूंक तांकां नासलें समाजांतल्यान बहिश्कार विधवींक स्थान नासलो विधवींक मान नासलो जर दादलो मेल्ली बायल आसा जाल्यार तिका समाजांतल्यान बहिश्कार आसलें तिणें बांयच्या कट्या उदक घेवंक उरूंक नासलें तिणें जुदेव स्त्रियांक समाजांत स्थान मान नासलो जुदेव दादल्या लागीं पब्लीक रितीन उलोवंक नासलें जुदेव दादल्याक पब्लीक रितीन तांणी आपणूंक नासलें संवाद चलोवंक नासलो एका रितीची बंदड थंयसर आसली थंयसर कानानगर मदें आनी जुदेवा मदें तफावत आसलो समार्या घरा मदें आनी जुदेवा मदें तफावत आसलो मनभेद आसलो व्यत्यास आसलो समार्या घरांक सुणी म्हूण जुदेव लेखताले देखून समार्या घर जावंक पुरो कानानगर जावंक पुरो जुदेवा लागीं उलोवंक येनासलें आनी तांकां जुदेव लोक बांयच्या कट्यार उदक व्हरतना तांकां येवंक नासलें एकांत जाग्यार दनपाराच्या बरा तांणी उदक व्हरूंक येचें आसलें शोशीत पण थंयसर आसलें आनी तशें जुदेवांच्यो शास्त्र्यांच्यो प्रतिरितीन शास्त्री वर्गाचे आसले थंयसर सदुसेव वर्गाचे आसले फरिजेव वर्गाचे आसले हे फरिजे वर्गाचे लोकांचेर साद्या दुबळ्या लोकांचेर अधिकार सरयताले हे शास्त्री वर्गाचे कितें करताले जेजूच्या देवाच्या त्या नियमाक कुडसून नियमा करून बऱ्या वयर बरकटी करून लोकांच्या माथ्यार तपताले आनी लोकांक ओंक तांकां जातलें वचें नियमाचें वचें ते दिताले देखून जेजू म्हणटालो तुमी बऱ्या वयर बरकटी दिवन तांचें वजन चड केलां पूण तुमी बोट लेगून तुमी लायनांत तांचे कश्ट हळू करूंक तांचें वजन हळू करूंक एक बोट लेगून तुमी लायनांत बगार बऱ्या वयर बरें बरकटे वयर बरकटी वजना वयर वजन तुमी दिवन तांचें वजन आनीक चड करतात आनी हे शास्त्री तशेंच करून आसले आनी अशें धार्मीक रितीनी हे लोक कश्ट नासलो धार्मीक रितीन टेंपलाक तांणी देवाळाक वर्सा एक पटी भेट करूंक जाय आसली आनी साबताचे कायदे पाळूंक आसले पास्कांचें फेस्त आचरण करूंक आसलें पास्कांच्या फेस्ता संदर्भार पुणी देवाळाक वचूंक जाय आसलें थंयसर देवाळांत काणी घालतना थंय चलावणाक आसले रोमी चक्रवर्तीचे पयशे घालूंक नासले ते गेल्यार तो फातकी देखून तांणी ते मनी कावंटरार थंय मांड्यार एक्सचेंज करचे आसले ते एक्सचेंज करून शेकेल इस्रायलाचे पयशे शेकेलस थंयसर काणिकेच्या हुंड्यान घालूंक आसले ताच्या उपरांत थंयसर आपल्या घरांत हाडलेली खंयचीय बली ते देवळांत ते स्विकार करनातले ताका परवणगी सर्टिफिकेट मेळनातली देखून ताणें थंयसर मोला घेवचें आसलें आनी थंयसर एकाक 3 वांट्यांनी चड मोल दिवन थंयसर ती बली घेवन तांणी अर्पेची आसली अशें दुबळ्या लोकांक विविध तरेचे कश्ट आकांत थंयसर आसले आनी हो लोक कश्ट नासलो ह्या कश्टतल्या लोकांची दुर्गत पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतेन बरयलें तो सिनगोगाक गेल्ल्या वेळार पवित्र स्नानकान घेवन सिनगोगाक गेल्ल्या वेळार इसाया प्रवादेचो कवळो ताका वाचूंक मेळ्ळो त्या कवळ्यांत हें उतर बरोवन आसलें दणसेंतल्यान सुका
कष्ट तेल्यांक सवकासाय दया माया पासारचें वरस परगट करूंक देवान म्हाका अभिषेक केला म्हणून थंयसर देवाचें उतर ताका वाचूंक मेळ्ळें आनी असलें कश्ट तेल्यांक सुटका दिवचें दंड तेल्यांक सवकासाय दिवचें दया माया पासारचें काम जेजून हातीन धरलें आनी हें काम तो करून करून हळ्ळ्या शहरांतून शहराक तो गेलो दुबळ्यांचे कश्ट तो आयकलो दुबळ्यांच्या घरात तो गेलो रावलो जेवलो आनी पत्क्यांक ताणें बक्षिलें कोडकारांक गूण केलें ताप आयिल्ल्यांक सुटका दिलें देवसा लागलेल्यांक सुटका दिली मेल्ल्यांक जिवंत केलें आकुळलेल्या आतांच्या बरो केलो शिळीचे पेडेच्या आरिगारांक बरें केलें कोडकारां नितळ केलें कुड्यांक दीस दिली तोंड्यांक पांय दिले सगळें ताणें केलें विधवेंक अनाथांक ताणें सगळ्यांक वेंगेन घेतली बरवसो दिलो जिवीत दिवचें काम ताणें केलें आनी आतां ताचे दीस लागीं पावल्यात जायतो वावर करूंक आसा 12 जाणां सिसांक ताणें विसल्यांत तांकां ताणें तरबेत केल्यात आनी तो म्हणटा ताचें काळीज बिरमोतेन भरता कित्याक म्हळ्यार ताणें तो वावर जेरुसलेमांत केलो ताणें तो वावर नजरेतांत केलो ताणें तो वावर गलिलियांत केलो ताणें तो वावर थंयसर नाईम गांवांत केलो आनी इतर सुवातेनी तो केलो पूण तो मात्र पावना तो म्हणटा हर एका संवसाराच्या कोणशांत हो वावर जावंक जाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत हो वावर चलोवंक जाय पूर्वतून पश्चिम उत्तरतून दक्षिण पर्यंत संवसाराच्या हर एका कोणशांनी हो वावर चलोवंक जाय म्हणलें सत तो जाण जाता आनी तो हांगासर आज उलो दिता तो म्हणटा ह्या संवसारांत यथेश्ट वावर आसा कित्याक पिकावळ यथेश्ट आसा पिकावळ म्हळ्यार कितें संवसार जावन आसा एक शेत पिकावळ जावन आसा कश्टतल्या लोकांची दुर्गत परिस्थिती आनी ती सारकी करच्याक वावराडी जायसी स्वयंसेवक जायसी सामाजीक कार्यकर्ते जायसी समाज सेवा करतले जायसी आनी विविध तरेची सेवा करतले जावं पुरो दाक्तेर जावं पुरो नर्सां जावं पुरो राजकीय फुडारी सरकारी अधिकारी जावं पुरो धार्मीक मुखेली हर एकल्याची गरज आसा हर एकल्यांनी मेळोन ह्या कश्ट त्या लोकांची दुकां पुसूंक जाय कश्ट लोकांक सुटका दिवंक जाय म्हणलें सत तो हांगासर उल्लेख करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ताणें म्हणलें आसा म्हाका हो उजो आजच पेटलोलो जाय हांव आयलां संवसाराक उजो लावच्याक आयलां उजो कसलो उजो मोगाचो उजो सवेचो उजो हो उजो सगळ्या संवसारा पावोवंक जाय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सां फुडें जेजून पेटयलेलो उजो सेवेचो उजो मोगाचो उजो आज सगळ्या संवसारार तो प्रसारून आसा जेजून केल्ले ती सेवेची कामां जेजून केल्ली ती कनवळ्याची बिरमोतीची कामां गलिलियांत गेनेझरांत कपेर्नावांत जावं पुरो नजरेतांत जावं पुरो जेरुसलेमांत जावं पुरो नाईम गांवांत जिरिकोंत खंयसरी जेजू गेलो थंयसर ती कामां केली तिंच कामां आज संवसाराच्या शिमा पर्यंत संवसाराच्या पंत पर्यंत संवसाराच्या कोणशांनी ती जावन आसात मदत तेरेसा तसल्या आनी विविध रितीच्या भाग्यवंत मनशांत आसल्या भाग्यवंत मनशांच्या वावरांत आसल्या वावरा वरवीं आज सगळ्या संवसारार ही मोगाची सेवा चलोवन आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजू म्हणटा हांव आज उजो लावंक आयलां आनी जेजून लायलेलो तो उजो मोगाचो सेवेचो आजून तो पेटोवनूच आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वावराडी पिकावळ तेश्ट आसात वावराडी थोडेच समाजांत जायतो लोक आसा आनी ह्या जायत्या लोकांत कांय थोडे मात्र ही सेवा करतले आसात कांय स्वयंसेवक जावन कांय अधिकारी जावन दाक्तेर जावन नर्सां जावन या धार्मीक मुखेली जावन वा राजकीय फुडारी जावन असली सेवा करतले थोडे जण मात्र आसात पूण सगळ्या लोकांनी असली सेवा करूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारांत 10% लोक मात्र असली सेवा उर्बेन करून आसात तर उरलेल्यांनी तांकां सांगात दिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आयच्या सुवातेंत जेजू एका देवसा लागलेल्या मनशाक सुटयता कित्याक तो एका रितीच्या बांदपासांत आशिल्लो एका रितीच्या संकळीन वेडो गेल्लो आशिल्लो तो सुडका नातली ताका जेजू सुडका दिता सुडका पळया
आज जायतो लोक बांदपासंद आसा, कश्टांत आसा, आज विविधतेच्या मानसीक वत्तडांत आसा, मोतीच्या आनी कुडीच्या कश्टान वळवळतले, आर्थीक नश्टांक वळवळतले, बिझनेस लॉस जावं कश्ट जातले, विविध समस्यांक बली जाल्ले, कुटुंबांत ना शांती समाधान आसले जायतो लोक कश्टान आसा, कश्टान आसा, कश्टान आसा. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमी खंयसरी वसा, खंयसरी वसा, लोक कश्टान आसा. दिसाक म्हाका उणें म्हळ्यार 100-150 फोनां येतात आनी हर एकली म्हणटात मागा फादर म्हजे पासून मागा. हर एकल्यांचे समस्ये, त्या समस्यांक अंत ना, अंत ना. कोणाक समस्या आसात, कोणाक ना म्हणना, हर एकल्या लोकांक समस्या आसात आनी आज लोक हर एकलो एका ना एका रितीन कश्टान आसा आनी वावर जायतो आसा. कित्याक पिकावळ थंयसर आसा आनी वावर करतले मनीस आयज काही 1-2 मनीस दिसून आयल्यार लोक तांचे लागींच रास पडटा. आज म्हाका इतलीं फोनां येता जाल्यार कांय थोड्यांक आनी इल्लीं फोनां येतलीं. कित्याक मागतले मनीस नात, सेवा दितले मनीस नात, वावर करतले मनीस नात आनी असल्या मनशाची गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी असल्या मनशाची गरज आसा देखून आमी धन्य देवा लागीं मागोंक जाय. असले उर्बेस्त वावराडी, असले उर्बेस्त सेवा दितले मनीस, उर्बेस्त रितीन बुजवण दितले मनीस आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजी आनी तुजी गरज कितें? म्हजी आनी तुजी गरज आसा आमी सोम्या बरी असलो वावर करची. देखून आमी उर्बेस्त वावराडी जावंक जाय, सोम्याला आमी मागोवंक जाय. देखून आज सोम्यान जायतें बरें काम केलें, देवसा लागलेल्या सुडका दिली आनी जायत्यांक सुडका दिवन सो वावर सोम्या निरंतरी मरता पर्यंत केलो. आनी कितें जालें, जायते लोक संतोश पावले, पूण थोडे मसरान भरले, गर्वान भरले. ताचे विरोध तांणी केले, ताका अकमान तांणी केलो, ताची निंदा तांणी केली, ताका तिरस्कार केलो. आज असले सेवा करतना असलेच खोट्या मनाचे मनीस आसात. जायते जाणांक सुडकेचें सोडोवणेचें काम करतना विरोध पण जायते आसा, वायट उलयतले जायते आसात, निंदा करतले जायते जाण आसात, केळकुळा करतले जायते आसात, अकमान करतले जायते आसात, विरोध करतले जायते आसात, जायते आसात. पूण जेजू म्हणटा तांची कंत करची गरज ना. कंती कित्याक जेजू की ताणें विरोध केल्लें आसा, जेजूची केळकुळा केल्लीं आसात. आज जेजू देवसार सोडयतना ते कितें म्हणटात, तो देवाच्या पदवेन सोडयना, बगार देवसाराच्या सक्तेन, बेलजुबालाच्या सक्तेन तो सोडयता. कित्याक मोसरी ते, कपटी ते जावन बरें करिनात, बरें करतलें बरें करून सोडिनात. कपटी ते, क्रूर ते, धिक्कार तांकां, हाय तांकां, खटाय तांकां म्हणटा जेजू. कित्याक बरें करूंक सोडिनात ते जावन सर्गीच्या राजारी घानात, हेरांक कितें सोडिनात, ते जावन बरें करिनात, बरें करतलें करूंक सोडिनात. तसल्यांक जेजू खांटाळटा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा तुमी बरें करा, बरें करतना हेर बरें करतना तुमी संतोश पावा, तांकां पाठिंबो दिया, तांकां सांगात दिया, तांकां पाठिंबो दिया. अरे बरें करता जाल्यार तांकां आडय नाकात, तांकां रावय नाकात. कित्याक ते बरें करतात, करून दित. तूं बरें करताय, तूं बरें कर. हेर बरें करतात तांकां बरें करून सोड, पाठिंबो दी. हेर बरें करतात तांकां तूं आडय नाका. तूं बरें करनाय, हेर बरें करतात ताका करिनातलें बरी करनाका. कित्याक देवा मुखार तूं कांटाळसो जातलोय. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें बरें काम करतना समाजेंत आमी सहकार दिवया, पाठिंबो दिवया, आमी बरें करूंक प्रयत्न करया. तवळ पिकावळ येतेच आसल्यार वावराडी जायते जाण जातले आनी खंडीत देवाची महिमा प्रगट जातली. असलो वावर करूं तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. खाणगी सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याशो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो हुंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका उरतो मोगाचो एक बोटाचो बापा क्रिस्ता गोड रागती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको
मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजां दिवचो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पामांतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा भाग्यवंत धर्मदोजू ता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वरयलें. ते सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक गळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायची गुणां जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ते धर्मदूताच्या बुन्यादीन तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमताना सगळे आमचे जिवीत सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. भक्तीपणी आमी मागया. खंडीत मागलेले आमी घेतले. हांव बापा करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मारून सोसूंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बवड तसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर.
फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवानपणासोबर वसुदुरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां आनी तुजी इस्तगतीत अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कर्मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्तची आशिनामतीन दवन पिका वळतेस्ट आसा आमी वावराडी जावच्याक वावराड्यांक धाडच्याक सुरेस्परा लागीं मागच्याक देवा स्वादारान करपा मागोन सुम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमचे तां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतली पिढे शिड्यांतले आमकां निवार दये करून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबय आसो माय मग सुगुर्तुसोन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी देवी गेल्या प्रेय जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली पिकावळे तेस्ट आसा वावराडी तोडेस आसात म्हणून कश्ट केल्या लोकांची दुर्गत पळोवन सुरसुरे बोगल्ली बिरमत पावल्ली आमी तसले लोकांची बिरमत पावोवन हो वावर करूंक उलो दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हाका फोना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी भलायकी मेळटली मेळटली. क्रिस्तची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन जेवणाची बेडी तुवें मुंडो मोडलोय तुज्याच त्या मासांतो बदलोय काळसींतलो दाकारो दागसायसे केलो फ्रांसिसा पियेंक दिलो ये जेजू मोगाडा जेजू दायाडा ये कुर्पी सागोरा दुनिया बागे बोलता ये जेजू मोगाडा ये जेजू दायाडा ये कुर्पी सागोरा दुनिया बागे बोलता प्रार्थुया भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत
तुझ्या मोगांत आनी सेवेत आमकां खातीर करून दवर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पात्रून साजुता देवा आमचे पासून विनती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासून विनती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासून विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बाकी वचूता देव सरकारा सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजूता देव आनी सांत भक्त प्रत्येक जानमोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारी पात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे हें मागणें भेटयता. तुका निधर्म रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवसा आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमैद मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भोवता उदेशीन तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवासोनी पेल्यासो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेव जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन. बगेव जुता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजू सोयरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताची सोडूनची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागो दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कर्सा अडचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरेती शर्यती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचोन ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुणशेताक पातयेन आयलां. मगळ भावानो भयणीनो एक घडी बोर आमची मागणी आमची गरजो आमची तेसावां सांजुदा मारपा जेजूच्या पांया तळ्या समर्पिया. एक घडी बोर उडास करा जे कितें इरादे घेवन तूं नव्यान करताय ह्या नव्यानान वांटेली जाल्याय ते सगळे इरादे सांजुदा मुखांत जेजूच्या पांया तळ्या समर्पण दी. प्रतिरितीन विशेष करून पिडेस्त आमच्या भाव भयणी खातीर मुतीच्या पिडेन कश्ट केल्या कुडीच्या पिडेन कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर समर्पण दिवया. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणी खातीर इतर पिडे वरवीं कॅन्सराची पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा आनी प्रतिरितीन गॅस्ट्रिकाची पिडा थायरॉयडाची पिडा स्पॉन्डिलायटीस तशेंच डिस्क प्रॉब्लेम असलेल्या पिड्यांनी कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. आतां पांयाच्या गांठींनी दुखते कश्ट केल्या विशेष तकली पडापडीन कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया. विविध रितीच्या कस्तां नसता वळख जाल्ल्या पासून मागया. उतर प्रायाच्या एक सुरपणांत आसच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. पिडेस्त आमच्या कुटुंबांत आसच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर तांच्या वावरा खातीर तांच्या तृप्ती खातीर समाधाना खातीर संतोशा खातीर आमी मागया. धाकटुल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. इतर माध्यम वर्गाच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. तशेंच युवजनां पासून आमी मागया. काजरी जोड्यां पासून मागया. पिडेस्त प्रायवंतां पासून विशेष करून आमी मागया. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडया तांचे पासून मागया. पिडेस्ताची सेवा करच्या धाकटेरां नर्सां सेवकां खातीर आमी मागया. समेस्त राजकीय फुडाऱ्यां खातीर धार्मीक मुखेल्यांक खातीर सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर आमी मागया. कश्ट केल्या संवसारा पासून सुटका सोडवून विशेष करून आमी मागया. नव्यानाच्या मागणे मुंदारसुया. म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडोळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तले पदवेन पयस जावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा सणलेल्या बरोवसो दिवचे करीत देणें तुका देवान दिलां. म्हजे जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोडसन हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. हांवें वडपातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूच्या महिमे वतो नांव
तुझ्या मजतीन अधिक अधिक परगटलेलें जावं आमेन. मुगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसोत देवा लागी आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्टळू करी. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सां सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेने आदवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गींच्या बापायचे दिस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर्व ते समाजारी कर्ण सांदू तुझ्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गींचे बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले आनी ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयत तर ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कस्तोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी. तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. दयाळ बापा फोवतीची न्ही संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवोवचे देणे फोव कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर्व काजरी जोड्यांची बेनमत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया. कोरोना पिडे वरवीं इतर पडवे कश्ट जाल्यार सर्व भाव भयणीचे काकुळट कर. तुज्या उदंड काकुळटीन तांकां सगळे आपूण गुण कर. आमकां समेस्तांक ह्या पिडेंतले सुटका सुडोवन लाभय म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थना बरी येसुमिया. हे पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमाराणये काकुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरुशा तुका मिलो मारता. आमी बदे सेवेची बळकां या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तो आमचे शके ते तुजे काकुळटोळे आमचेर परते आनी बदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सुदी पाव जेजूक आमकां दाखय ये दे आनी हे मगाडी दिलो बी ओंकार मरये. मंगळ भाव भयणीनो आम समेस्तांच्या पिडेच्या सुटके पासोत बऱ्या भलायके पासोत त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडोवन दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करून तुवें कशी वयली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवणदारा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन तूं गूण करताय. प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवन ज्या तुज्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकन नितळ जावन पिडे शिडेंतले गुण जावन विगेस्तांनी भलायकी जुडो फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयाचें नांव आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुया भोव दयाळ सुमया भगवंताच्या बसवणदारा तुजी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता. पिडी शिडीन कश्टोवन ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडयेशान समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मनावयत पयस करून एकामेका काळ जतन बगसून जिवन तांकां दुवादा दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी दास तांच्या संगात राव. तूं तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेस दास तुका अर्गां दिवन दित. जो जे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगो तो तुमकां मायपास आनी काकूळ दिन वागो. दुलोबायन तो तुमचे आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजवा वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान दवरावन तुमकां वाट वरो. तुमच्या फाटल्यान दवरावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूचे उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आराधने ತಂದಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ
आत्मने दैकदेवने आराधने आराधने नन्नेಸುವೆ ಅಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಡಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಕದೇವನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇ ಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇ ಸುರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Ergan Jesu, glab Jesu, tuji twaradan Jesu, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जावरादा तुका जाव महिमा जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जावरादा तुका जाव महिमा देव तूं आमचो बोवोरतो podvedar सक्तेवंत काकुळदार गुण करताय बीरमोत पावताय आदार देताय सुटका दिताय सोडवण लाभयताय
जेजू सौम्या आमच्या देवा तू कसा आराधन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Hallelujah. 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 मंगळ भावांनो बहिणीनो सरपदवेदार रसनाची स्तुती करूंक जाय. कीर्तन 148 साम 148 म्हणटा सृष्टीची स्तुती सर्वेस्परातय निरंतर करूंक जाय. देखून कीर्तन म्हणटा हालेलुया. कितें म्हणटा हालेलुया. सर्गांत हांव सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. सूर्य आनी चंद्रमा ताची स्तुती करा. परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा. उसायांतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नांवाची ती स्तुती करूं कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी ताची सृष्टी जाली. देखून प्रत्येक सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्व सृष्टी सर्व पृथ्वी सर्वेस्पराची स्तुती करूं. दर्यांतल्या राक्षसांनो आनी गुंडियांनो उज्या आनी खऱ्यांनो हिमा आनी दुरे ताचे उतर पळतल्या वादळाच्या वाऱ्या पर्वतांनो आनी सगळ्या दोंगरांनो फळांच्या रुखांनो आनी सगळ्या देवदार रुखांनो रानांतल्या संजांनो आनी सगळ्या गोरवांनो जीवदाळीनो आनी फाकट्याच्या सगळ्या सुकण्यांनो पृथ्वेच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रांनो फुडारांनो आनी पृथ्वेच्या मुन्सिबीदारांनो युवकांनो आनी युवत्यांनो जाणट्यांनो आनी भुरग्यांनो सगळीं सर्वेस्पराची स्तुती करूं. सगळीं सर्वेस्पराची स्तुती करूं कित्याक आपल्या प्रत्येक सर्वेस्पर बोळ दिता. वाकांनी करतल्या सगळ्या भक्तांक इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर आशीर्वाद दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो गीत सर्वेस्पराच्या मानाक आमी गावया. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची 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 स्तुती गायता. सुखणी समजा 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 सौम्याची स्तुती गायता. गोडे दोंगर 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 सौम्याची स्तुती गायता. रूख झाडा 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 सौम्याची स्तुती गायता. एकठांय जाऊन सौम्याची स्तुती करया. एकठांय जाऊन
सौम्याची स्तुती करया एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया ताळ्यो पेटून 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 सौम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 निरंतर समय स्तुती करा तुम्ही आमच्या मध्ये असा सगळं संसार असो देव तो अब्राहम असो देव सोयी सगळं असो देव तो जाकोब असो सगळ्या मोक्षामुळे असो देव आमच्या मध्ये असा लोकांना कोण सांभाळता बेसवानी बद्द आशीर्वाद देता भक्त देव महिमा बरे देव तो आपल्या लोकांची दुर्गत पडनो भक्त सुरसुर बक्षो देव तो बिरमत बघतो तो बिरमतीन बरसो देव तो विविध रीतीने आमका आधार कृपा देऊन आमका विनंती करून म्हणसो तो पिकावळे तेस्ता सवावराडी दोड्यांचा साथ ववरड्या बसून मागा म्हणता नाही लागी उलो मालोसो देव आपसो तो हकुलदार देव बक्षुसो देव गुण करसो देव हालेलुया 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 हे देवाची स्तुती करूया हे देवा वखणूया आम्ही हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. अर्गान जेसु अर्गान जेसु. ओगलाब जेसु ओगलाब जेसु. स्तुति जेसु स्तुति जेसु. आराधन जेसु आराधन जेसु. हालेलुया हालेलुया. मंगल बापणीनो एक घडी भर समय पडे आम्ही आमच्या अर्ध्याचेर आमच्या अर्धवरया आम्ही पातकी म्हणले ओळखून घेवया आम्ही प्रद्वारी पातकी स्त्री जेजूच्या पांयांतळ आयली रडली पातकांनी ती भिजल्ली ती सगळी बुडुल्ली ती दुकानी जेजूचे पाय तिने भिजयले आनी सगळी पातकां ओळखून वखशणें मागलें नवें जिवीत तिका लाभलें आनी खंडीत बाचावी तिने जोडली हे तुमी कश्ट तेल्यानो जावन ववयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो जेजू पातक्यांक आपोवंक आयलोलो जेजू पातक्यांक सुडका सुडवण दिवंक आयलोलो जेजू आमी हर एकल्यांक वखशणें दिता देखून किर्तन 50 आनी 1 म्हणटा दाविदान केल्लें पातक दाविदा मुखार मरण जावन उबें जाताना दावीद माथ्यार गोबर घालता कोणी वस्तू नेसता आनी सोम्या लागचें सर्गीच्या बाबा लागचें बोक्षाणें मागता देखून तो म्हणटा दावीद काकूळ तूं म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान तुज्या व्हड दयाळ्यान म्हजे सगळे अपराध पुसून काड म्हज्या गुणावंतलो म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर कित्याक म्हजे गुन्हे हांव वळखून घेता म्हजें पातक आसा म्हज्या दोळ्या मुखार तुजे विरोध तुजे एकल्यासच विरोध हांवें पातक केलें म्हाका बक्षीस सर्वेस्परा म्हणटा तो देखून म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो एक घडी भर दोळे धांपया पातकाची दूख धरया हांव गूण जावच्या पयलें सोम्यान म्हाका आपूण तें लावन गूण करच्या पयलें म्हजें पातक वळखून घेवया जर तर म्हजें पातक म्हाका गूण करूंक अडकळ जाता जर तर म्हजें पातक सोम्यान म्हाका आपणूंक अडकळ करता जाल्यार सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या लागीं आमी बोक्षाणें मागया सोमी म्हाका आपण गुण कर सगळ्या म्हज्या पातकांतलो मुक्त कर सुडका लाभय पातक बोगसूंक आमी प्रति रितीन प्रयत्न करया पातकांची वाड धरतना सोम्या सोडा सेता पातकांची वाड धरतना सोम्या तान पयसरतना जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता ह्या वखता मोगा सोलो दिता म्हाका सुवलो दिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता ह्या वखता मोगा सुवलो दिता पातक रडोंक मोगा सुवलो पातकी जिणी बदला पातकी जिणी तुम्ही बदला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सरकी राज लागीं पावला सर्गीचे राज लागीं पावला सोडवणे दीस
सोदेला सोडवणी सो दिसूला उदेला देखून पातकीची नी बदल पातकीची बोधला तुझ्या पातकीची नी बदल बाबा बहिणी पातकाची जीवित बरी खबर सत्माना बरी खबर सत्मान सरकी राजला की पावना सोडवणे दिसुदेला पत्केजीनी ओळखून घेतल्या सोम्या आम्ही केल्लो अपराध असो म्हाका उडास येता बक्षी सोम्या बक्षी एकडी बुरदोळे दांपया आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया आमी ताची गुण करची सकत आमचेर वळोवन येवं दी म्हूण मागया आमी आमचें समर्पण करया सोम्याक म्हज्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी म्हजी कूड म्हजे आत्मीक जिवीत म्हज्या कुडीचे आनी मोतीचे सगळे कश्ट समस्ये म्हजे कुटुंब म्हजी बरी वेळा भुरग्यांचे शिकाप कुटुंबादार असो वावर परगांवांत आसलेल्या सन्यासो वावर सगळे सुमयेच्या पांयां तळा दिवया आमी आमचो देश आमचो राष्ट्र आमची पवित्र सभा कोरोनाचो आकांत काळ पिडेस्त भाव भयणी सगळीं सुमयाच्या पांयां तळा समर्पया प्रतिदिन सुमी आमकां आपडून दी गुण करून दी हर एक मनीस एका ना एक रितीच्या कश्टांत वळवळून आसा पिकावळ यथेश्ट आसा कश्ट वावंट यथेश्ट आसा वळवळटलो लोक नाना नाना रितीन जायतो आसा आनी हो वावर करच्याक वावरड्यांची गरज आसा कित्याक पिकावळ आसा थंयसर जेजू मात्र एकलो वावराडी आसलो आनी जेजून 12 जाणां विसले तातूंत एकलो गेलो 11 उरले आनी परत तांच्या सांगात आनी एकलो मेळ्ळो वावरूत आनी मुंदार आशिल्लो आनी आज हो वावर सगळ्या संवसारार चलोन आसा आणकी हो वावर जायत्या मापान चलोन आसा जाल्यार पिकावळ उणी जावंक ना पिकावळ सडत आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी हो वावर करतना आमकां कश्ट मेळटा दगदणी मेळटात आमकां नाका जाल्यार आयकूंक मेळटा जेजू म्हणटा तुमी भिवचें न्ही कंगल जावचें न्ही उडास दवरा कित्याक माथेवाच्या वांजालांत आतां 5 दोंगरा वयल्या प्रसंगान तो म्हणटा 8 बागेंत म्हजे पासून तुमकां कश्ट सुसोवंक दगदणी भोगोवंक अकमान सुसोवंक तुमकां मेळटी जाल्यार तुमी भिवचें न्ही तुमी सुरसुरचें न्ही तुमी रडचें न्ही आक्कांचें न्ही तुमी संतोश बरी जाया कित्याक सर्गींच्या राजांत येतेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हे सुमयेचेर विस्वास दवरया कित्याक तूं आमचो बरो गवळी कितन 23 साम म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सरावा मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीची वाटेन चलयता कळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजें माथें तेलान मागताय म्हजें पात्र भरून ओतता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितलीं सुरेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो देखून हो सुरेस्पर म्हजो गवळी ह्या गवळ्याच्या हाताखाल म्हजें जिवीत समर्पया आनी सुमयान म्हणया आपड जेजू म्हाका आपड म्हणून हें गीत गायतना सगळें आमचें जिवीत सुमयाच्या पांया तळा समर्पण दिवया आमी म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार
आपोळ जेजू म्हाका आपोळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पत्की स्त्रीयेन तुका बवडतना पडले सोम्या कसलेल्या तुवें बरें केलें तिकून बवडतना हांव तुका उलो मारता सोम्या आज म्हाका आपड तुज्या पांयां तळा हांव सरपरतां सोम्या जेजू म्हज्या ताळ्याक कान दी म्हज्या काळ्याक तान दी सोम्या दया जेजू म्हज्या मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची सर जिणयेंत म्हज्या सोम्या सदांच वळशें करी पत्की स्त्रीयेन तुका बावडतना पडले कश्टाल्यांक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सोम्या आपडटा पांयां तळा तुज्या फरपडटा सोम्या जेजू म्हज्या कांदी दनिया जेजू मागण्या कुमान तुरी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी आपड जेजू म्हाका आपड म्हज्या माथ्याच्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी म्हजी कूड आपड म्हज्या भुरग्या बाळांक आपड म्हजी कुटुंब आपड म्हजें काम आपड म्हजो वावर आपड म्हज्या पेडेस्त भाव भयणीक आपड म्हज्या आवय बापायक भाव भयणीक आपड तांकां गुण कर जेजू आपण गुण कर तुज्या नांवान तांकां गुण कर तुज्या नांवान तांकां सुटका दी तुज्या नांवान तांकां बेसांवानी बात तुज्या नांवान तांकां सुटका सोडवण लाभय वळ बावर्तन व्हड विश्वासान मागता तांकां सगळ्या फाव कर जेजू टच देम हील देम लॉर्ड जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सर्गा संसार आसूं धनी तूं जावन आसाय सर्गी तावंदाळ तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच घालते पोणी बेसावानी बर म्हजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी आपड जेजू आपड जेजू आपड हर एकल्यांक आपड ह्या आराधनांत तुजी मिरमत तुजी कुमाक मागतेल्या तुजी कुमाक मागतेला तुजो आशीर्वाद मागतेला हर एकल्या आपड सोम्या तुज्या पवित्र हातांनी आपड गुण कर हर एकल्यांक आपड तुजी गुण करची दैवी संगत तांच्या शिरानी वळशी कर तुज्या नांवान तांकां गुण कर तुज्या नांवान तांकां सुटका लाभय तुज्या नांवान तांकां भलायकी लाभय तांच्या सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या तांच्या गांवजेण्यांतले आकांतांतले बेजाऱ्यांतले गतींतले तांकां सगळ्यांकी सुटका लाभय सोडवण लाभय सोम्या आपण गुण करचेचो सगळ्या वायट शक्तींतां खोट्या शक्तींतां देवसराच्या नाट्या तळ्यांतां माट मंत्रांतां विधीसपणांतां गरी वारे तुज्या कृपेन तांकां बरो आशीर्वादांनी बर सोम्या मागलेले सगळे भोग कर युवाचा नाग आशीर्वाद दी ताचे जीवित नंदन कर जाणवायला
लाभ मागलेल्या सगळ्या नका भाव कर सोम्या तुझ्या आशीर्वादाने मागलेल्या तू निराश करी नाही सोम्या हर एकल्या मागलेल्या भाव करताय बाबांना मागलेल्या हर एकल्या भाव कर हालेलुया हालेलुया टच 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 आपण हील 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 अस लॉर्ड हालेलुया 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 हाला 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 येशुवे 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 वंदन येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र येशुवे हालेलुया 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 कृपेची सरचिनीये मोठा सोनिया सुवाळोनी कृपेची सरचिनीये आमच्या सोमिया सुवाळोनी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. बाबडी नो एकरी पर आम्ही सुमिया पळया आमचे हात आमचे तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया तुझ पवित्र आत्मा आमचे देवरया आमकां अभिषेक करून ती म्हण मागया. ही पवित्र आत्म्या आमचे देवनी आमकां अभिषेक करी तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी बर पवित्र आत्म्या तुझे देहन आमकां बर तुझ्या आशिर्वादाने आमकां बर पवित्र आत्म्या म्हण मागया पवित्र आत्म्याची मजत मागया. वो पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिता बळ दिता सगळं दिता आमकां गुण करता तसो पवित्र आत्मा आमचे ते सदांच रावूं दी म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्याची मजत मागया. पावन आत्माने इडिदोबा स्वामी दैस्व अग्निये अब्बिसु ज्वालयनो म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी सकन घेवया आनी आमी आमी ताच्या मेळींत मेळया आमी ताचें मंदीर जावया ताच्या देण्यानी फळांनी आमी बरया आनी खंडीत आमी संतोश भरीत आसतले हांव. पावनात्मरे इडिदोबा स्वामी दैसुवाग्निये हप्पिसु ज्वालयनु पवित्र रूहरे ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುವಿ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಳು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸುಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸುಂದರು. आमचो पवित्र आत्मा आमचे ते देव येऊन दी आमकां अभिषेक करून दी ताच्या कृपेच्या बेसावांनी भरून दी धैर्याधिक आनी शक्तिवंत करून दी. पिकावळे तेस्त आसा वावर थोडोसो आसा वावरी जायतो आसा आनी वावराडी थोडे साद ते वावराडी मेळच्याक हो पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरून दी म्हूण आमी मागया. ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸೋ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ಧೈರ್ಯವೇರಿಸು ಭಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಡಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಬಿಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಂದ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಂದು ಆಲೆ ಆಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹರ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ पवित्रत्म्यामच्या देवा पराक्लीता देवोनी आमची कुर्पेन ब तैरान ब देण्यानी नेटय फोळानी सजय सुडका लाभ पवित्र आत्म्यान देवा सक्तेच्या दातारा कृपा लाभ सकत दी बळवंत कर सोम्यात हांवें एकवटान जीव फावो करी हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन Arganduka sumia Jesu, Arganduka Oglaptuka sumia Jesu, Oglaptuka Aradanduka sumia Jesu. Namantuka Hallelujah. Hallelujah. Sumia swanum bogam kanzalo zale doran thali ovadia. Sumia kamidin wasuyam. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magal babadino sumia so आशीर्वाद घेऊन को gavian git e devoda sacramenta. Ideavoda sacramenta स्नानमान करूया पूर्विल्या त्या रूपावतला नव्यो रीती आदार्या सोलभोन वेचास कत्विष्प्या बावार्थाचे वळ दिव्या जशे बापाम तशेच पुता उल्हासानी सुखी जाऊ पदवी महिमा सस्ता ससला एका साड्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावडता
प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणी सबळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र बिस्तरांत देन आमकां मार करूं हो कर अशें ह्या संवसार जिवितांत पिकावळ तेस्त आसा आनी ते वावर करच्याक खरें वावराडी आमी जावच्याक तुज्या कृपेच्या आशिर्वादान आमकां बर तुवें सुरू केल्लो तो वावर आमच्या मार्फत तूं मुंदार वचूं आनी तुवें येवजिल्लें तें पूर्ण घडीत आमच्या वावरा मुखांत संपूर्णतायेक पावूं हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. ह्या नव्यान मिसांत भक्तीन वांटेली जावन नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत क्रियात्मक रितीन वांटेली जावन जेजूची दैवीक आशिर्वादां जोडून घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता भावपुव्याचें संगीत दिवन आमकां मागोवंक मोग केल्या भाऊ क्लिफी तुजो मनपूर्वक उपकार भोवता तुका देव बरें करूं मिसाची मंडवळ केल्या भाऊ जॉयसनाक देव बरें करूं मिसाचे वासव वाचल्या भयण विल्मासो उपकार भोवता देवाच्या आशिर्वादां मागता तशेंच हे मिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतून पळय म्हणल्यार वर्त्या आशेन हे मिसाचें बलिदान माध्यम मुखांत पळोवंक मोग करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल सुप्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस अविनाश फर्नांडीस आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार भोवता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता मगडच्या भाव भयणीनो आमी प्रतिरेतीन ह्या पुंतळार तुमच्या खातीर निरंतर मागता तुमी एकामेका खातीर मागा आनी प्रतिरेतीन आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता आनी तुमकां समेस्तां ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां आमी निमाणें गीत गावया आनी संक्रामेंत ह्या संदर्भार आमी भक्तीन मान करुया. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या मुगाळ पुत्रा सोवे अवकार मर्या शिवा दिवामका भगवेन कृष्ण करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.